प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वो विसवोर वोड 9 ते 15 पर्यंत. लूक चॅप्टर 16 वर्सेस 9 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तर हांव तुमकां सांगता, गिरेस्तकाय संवसारी पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. अशें ती उंतरून वयतली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची, आनी जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खोटी उंच मोलाच्या वस्तूंनी खोटी. म्हणटच जर हे संवसारी गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर खऱ्यो सोल गिरेस्तकाय तुमच्या हातान घालूंक कोण तुमकां पातयेतलो? देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्या नोयत्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां? खंयच्याच चाकरान दोगां दुन्याच्यो बराबर चाकऱ्यो करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायाची गुलाम जावं नजो. जेजूच्यो कांय सांगण्यो हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेक लबतलेले फारिदेव ताचे मस्कोऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदता ते तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनशां उंच मोलाचें मन लेखतात ते देवा मुखार कंटाळो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां 9 ते 15 पर्यंत, तातूंत जेजू आयज हे 9वे वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तर हांव तुमकां सांगतां, गिरेस्तकाय संवसारी पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, गिरेस्तकाय संवसारी पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. हाचो अर्थ कितें? कालच्या शिवर्तमानान आमी पळयलां की जेजू वोपार दिता आनी त्या वोपारीन कितें घडटा? एकलो जो मनीस आहा, गिरेस्त मनीस, तो आपल्या मुद्दमांक सांगता, तूं आतां म्हज्या कामाचेर रावनाका, तूं म्हाका चोदताय, तूं म्हाका फटयताय. कित्याक तो मुद्दम ह्या गिरेस्त मनशाचें सगळें चोरून व्हरतालो. आनी जेन्ना ताका कळोन येता की तो ताका काडटा म्हणून आपल्या कामाचो, तो आतां कितें करता? तो आतां इश्ट आनी इश्टिणी जोडटा त्या साहेबाच्या पयशां वयर. आमी पळयलां कितें कशें घडलें तें काल. आनी आयज जेजू म्हणटा, त्या वोपार जी सजमणी दिता, तो म्हणटा, गिरेस्तकाय संवसारी पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जे आमचे कडेन आहा, आमी सजमता तें आमचें, पूण आमी मेल्या उपरांत आमच्यान तें व्हरोंक जाता? आमच्यान तें स्वर्गार व्हरोंक जाता? आमी इफेनान वता, खिचोरी वता तें आमी व्हरोंक जाता? ना. आमची कूड हांगा रावता, आमचो आत्मो, आमचें मन आमचे कुडीक सोडून आतां ज्या जाग्यार आमी बरे भाशेन जेजूक मानला तो त्या जाग्यार वता. आमच्यान ह्यो संवसारी वस्तू धरूंक जायना, व्हरोंक जायना. जेजू कितें सांगूंक सोदता? आमचे कडेन जें आहा तें देवान आमकां दिलां, कित्याक तो बरो देव. पूण जें आमकां दिलां तें आमी खिशा पासत किंवा कित्याक आमी वापरूंक जाय तें? आमच्याच पासत, आमचे कुडी पासत, आमच्या फायद्या पासत, वो दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवचा पासत. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन दुडू आहात, जेन्ना आमकां कितें दिलां देवान, आमी तें वापरूंक जाय जेजूचें राज फुडें सरपाक. म्हणटच जें देवान आमकां दिलां, जेन्ना आमी तें दुसऱ्यांच्या जिवितान ओंपता, कित्याक? तांकां बिश्टें जेवण दिवपाक, तांकां बिश्टें न्हेसप दिवपाक, तांकां घर दिवपाक? ना भाव भयणीनो, जें आमी दिता त्या आमच्या देण्या वरवीं आतां आमी ती आमची इश्ट जातात, ती आमची इश्टिणी जातात,
आनी आतां आमच्यान तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता, बरे भाशेन शिवड तोमान परगोड करूंक जाता, कित्याक जेन्ना कोणाचें पोट भरूत जाल्यार आमी ती आमची इश्ट जाता, ती आमची तांची आमिजाद जाता, आनी आतां आमची आमीक जाल्या म्हणून आतां आमच्यान तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता. ताका भाव भयणीनो, आमी ताका दीत जायत जाल्यार आमचें दुडू, आमचें रॅशन, आमचें जेवण जें आहा आमचे कडेन फकत आमी दीत जाल्यार गरिबांक, ती फकत सजमेंटली तूं देंव ताचो, तूं दिताय ताका सगलें. पूण जेन्ना आमी ताका शिवड तोमान दिता, वय पयले पाट आमी दिवंक जाय, दुसरे पाट दिवंक जाय तांकां, आमी जें ताच्या गरजेचें आहा तें दिवंक जाय, पूण पोत्तून 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 दीत जाल्यार ती तुका तुजे फाटल्यान येतली, ती केन्नाच देवा कडेन वचना, तें ताचो भावार्थ वाडचो ना. म्हणून देखून भावार्थ वाडपाक आमी तांकां देवाचें उतर दिवंक जाय, त्या देवाच्या उतराची शिकवण दिवंक जाय, देवाचेर भावार्थ दवरपाक तांकां शिकोवंक जाय. आनी जेन्ना ती देवाचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना ती बरे भाशेन जेजूचें उतर आपल्या जिवितांत पाळटात, ती आतां खीम येतली ह्या संवसार जाल्या उपरांत जेजू कडेन येतली. म्हणटच जेजू म्हणटा, तो म्हणटा, गिरेस्तकाय संवसारी, पूण तुमकां इश्ट इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. अशें ती अंतरून वेतली तेन्ना ती तुमकां सासणाचे भिराडांनी स्वागत करून घेतली. म्हणजे कितें? ज्या लोकां कडेन आमी देवाचें उतर दिलां, एकदां एक पाटी ती स्वर्गार आसतली, ती म्हणटली, तूं येयलोय, आमकां देवाचें उतर शिकयलें, तुवें आमकां देवाच्या उतराची समजूण दिली, देखून तुज्या कामा वरवीं आतां आमी स्वर्गार आसा. तुवें आमकां जेजूची बरी खबर सांगली, तुवें देवाचें उतर आयकलें, तुवें पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां उतराची शिकवण दिली. आयज आमी तुका स्वागत करपाक, आमी तुका वेलकम दिवपाक आमी आयज स्वर्गार आसा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जें आमचे कडेन आहा आमच्या हातान, आमच्या संवसाराची वस्तू, गाडयो, दुडू, पयशे, भाटां, बेसां, ते आमी फकत आमचेर दवरचे स्वतेक आमी जेजूचें राज फुडें सरपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. आनी जेन्ना आमी तें करता, एक दीस एक आमकां बरो मुकूट मेळटलो जेजू कडसून. तो म्हणटलो, यात म्हज्या राजवडकीन सासणाचें सूख भोगूंक यात, आनी तो आमकां वो मुकूट दितलो. तर हें आमी करपाक आयजतान आमी वावरुया. खरेपणी हें क्रिस्ती जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.